नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश बामणकर। आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयली नजर मारया हेडलायन्साचेर। दक्षिण आफ्रिकेक 7 धांवड्यांनी हारयत इंडियन जिखलो T20 वर्ल्ड कप। सूर्यकुमार यादवाची कॅच भारता खातीर थारली मॅच विनर। संवसारीक T20 क्रिकेटीचे सर्तीचे वस्तादपण जोडले उपरांत विराट कोहली, रोहित शर्मान आंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेटींतल्यान केली निवृत्ती जाहीर। ही आपली निमणी संवसारीक T20 विराट कोहली उलयलो। डीजीपी जसपाल सिंगाक बादले आसगांवचे प्रकरण केन्नाय जावं येता बदली। आयजीपी ओमवीर सिंग घेतले तात्पुरतो ताबो। पूजा शर्माक SITचो समन्स। आयजीपीक कसो परवडलो अमेरिकेचो दौरो। ओमवीर सिंग हांच्या दौऱ्याचेर आपाचो गोंय मुखेली। अमित पालेकरान उपरासलो प्रश्न। गोयच्या पर्यटन क्षेत्रात फुडल्या 5 वर्सांत 2 लाख नोकऱ्यो। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती। विद्यार्थ्यां वांगडा साधलो मुखेलमंत्र्यान संवाद। कला अकादमीचो विशय लावन धरपा खातीर कला राखण मांड। कलाकार मंगळारच्यान कला अकादमी सामकार करतले आंदोलन। आनी आतां खबरो विस्तारांत। भारतीय क्रिकेट पंगडान 10 वर्सांचो ICC ट्रॉफीचो दुकळ सोपयत T20 वर्ल्ड कप जिखलो। सूर्यकुमार यादवान 20व्या ओव्हरीन घेतिल्ली ही कॅच भारता खातीर मॅच विनर थारली। अटीतटीचे मॅचीत भारतान दक्षिण आफ्रिकेक 7 धांवड्यांनी हारयत हो T20 वर्ल्ड कप जिखलो। कोहली, अक्षर पटेलाचो विराट खेळ तशेंच जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग आनी हार्दिक पांड्याच्या उत्कृष्ट बॉलिंगेक लागून निमाणे ओव्हरी मेरेन रंगिल्ले मॅचीत भारतान दक्षिण आफ्रिके आड अजापीत करपी जैत जोडले। 2007 वर्सा भारतान MS धोनीच्या नेतृत्वाखाला पयलो T20 वर्ल्ड कप जिखिल्लो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। भारतान संवसारीक T20 क्रिकेट सर्तीचे वस्तादपण जोडल्या उपरांत विराट कोहली, रोहित शर्मान आंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेटींतल्यान निवृत्ती जाहीर केली। ही आपली निमणी संवसारीक T20 आशिल्ली। भारता वतीन आपूण निमणी आंतरराष्ट्रीय T20 खेळ्ळो। बरी कामगिरी करीत आमी जिखले, हे आपले भाग्य अशें विराट कोहली उलयलो। आसगांवां घर मोडपाच्या प्रकरणात एका फाटोफाट एक घडामोडी घडतच आसा। हे प्रकरण डीजीपी जसपाल सिंगाक बादले अशें दिसता। गोंय सरकारान तांच्या बदलेची केंद्रा कडेन मागणी केल्या। दुसरे वटेन क्रायम ब्रांचीच्या SITन पूजा शर्माक समन्स बजायला। आसगाव घर मोडपाचे प्रकरण डीजीपी जसपाल सिंग हांच्या आंगलड आयिल्ल्याचे कळटा। गोंय सरकारान तांचे बदलेची केंद्रा कडेन मागणी केल्या। तशेंच सद्याक रजेर आशिल्ले पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग हांची रजा रद्द करून तांकां अमेरिकेच्यान परते आपयल्यात। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण तांचे कडेन DGPचो अतिरिक्त ताबो दितले खंय। आसगाव प्रकरण हे सगळ्यांकूच खबर आसा आणि आसगाव प्रकरणाक वेगवेगळी वळणां आता मेरेन येत आसा। त्याच प्रमाणे आता जे एक मुखार आयला ते म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की काल जे प्रकरण आयले ते म्हटल्यार ह्या सगळ्या भितून ह्या सगळ्या प्रकरणात DGP सुद्धा इन्वॉल्व आसा अशें आयकोपाक गेले। जाल्यार आयज एक अपडेट आयल्या ती म्हटल्यार राज्य सरकारान केंद्र सरकाराक अहवाल सादर केला। तो म्हटल्यार DGP जसपाल सिंग हांची बदली करची म्हणून तांच्यांनी अहवाल सादर केला। त्याचप्रमाणे आणि एक अपडेट जी आसा ती म्हटल्यार क्रायम ब्रांचाची SIT हा तातून 1 जुलयाक जी पूजा शर्मा आसा तिका
चौकशी खातीर थंयसर आपयला अशी जी म्हायती आसा ती म्हटल्यार राहुल गुप्ता म्हणजे SP राहुल गुप्ता हांच्यांनी ही म्हायती दिलेली आसा. जाल्यार आजगांव प्रकरण जे आसा ते वेगवेगळे वळण आमच्या मुखार घेवन येत आसा. जाल्यार ह्याच फुडें जी अपडेट आसतली ती तुमच्या मुखार आमी घेवन येतली. या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीचे SITन पूजा शर्माक समन्स बजायला. तिका 1 जुलयाचे चौकशेक हजेरी लावपाचो आदेश दिला. दुसरे वटेन कार धनी अशफाक शेखाक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण, जाल्यार दुबावित आरोपी अर्शद ख्वाजाक 2 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. अख्खे गोंयभर चर्चेक आसलेली केस म्हटल्यार आसगांव एक जे घर आसा ते जमीनदोस्त केल्लेले प्रकरण. सध्या ह्या केसी फाटल्यान हे जे डेमोलिशन केला त्या केसी फाटल्यान अंजुना पुलिसांनी जो ब्रोकर आसा अर्शद ख्वाजा हाका अंजुना पुलिसांनी अटक केलो. जेन्ना ही केस जेन्ना क्रायम ब्रांचीन पावली तेन्ना ही केस थरो इन्व्हेस्टिगेट करून ह्या संदर्भात आता मेरेन 6 जाणांक अटक केल्ली आसा. आनी जो ब्रोकर आसा अर्शद ख्वाजा ताका आयज क्रायम ब्रांचीन GMFC कोर्टात म्हापसा हांगासर प्रोड्यूस केले आनी ताका 2 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावली. त्याच प्रमाणे ही जी केस आसा ख्वाजाची ताका मंडे एडजर्न करपा मेरेन दवरलेली आसा. आनी जो दुसरो जो अक्यूज आसा जेची कार क्रेटा जी डेमोलिशन सायटीचेर दिसल्या गेली आनी जो ओनर आसा ह्या गाडयेचो अशफाक शेख हाका GMFC कोर्टान प्रोड्यूस करून ताका 14 दिसाची ज्युडिशियल कस्टडी सुनावली आसा. आता मेरेन क्रायम ब्रांचीन सध्या ह्या 6 जाणांक अटक केल्ली आसा आनी हाचेर आनी कोणाचो इन्वॉल्वमेंट आसा हाचेर इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंह हांच्या अमेरिका दौऱ्याचेर आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान प्रश्न उपरासला. IGPक अमेरिका दौरो कसो परवडलो अशें अमित पालेकर विचारता. आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणाक लागून DGP जसपाल सिंग हांची बदली करची म्हणून गोंय सरकारान मागला. तशेंच सद्याक रजेर आशिल्ले पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग हांकां सेवेत रुजू जावपाचो आदेश दिला. ओमवीर सिंग आपल्या फॅमिली सयत अमेरिका दौऱ्यार आसात. तांच्या अमेरिका दौऱ्याचेर आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान प्रश्न उपरासला. पुलीस आनी राजकीय नेत्यां मदलो नेक्सस सोदून काडपाची गरज आशिल्ल्याचें पालेकार म्हणटा. पळयात. कशें आसा न्ही, हांवें आतां लास्ट 3-4 दीस गोंयान जे डिपार्टमेंटान जी पॉलिटिकल लुडबूड चल्ल्या ताचेर खुबशी स्टडी केल्या आनी डिपार्टमेंट हेज कम आउट अँड गिवींग अस दीस इन्फॉर्मेशन. दीस इज इनसायडर इन्फॉर्मेशन. कारण आज डिपार्टमेंटाक खंय तरी दिसपाक लागल्या की पॉलिटिकल रिजन्सा खातीर जे डिपार्टमेंट ऑनेस्ट आसा ताजो खंय तरी गालबोट लागता म्हणून आमकां म्हायती मेळ्ळा की आतां दे आर सिकींग टू ट्रान्सफर दीस करंट DGP अँड जो IGP आसा हू इज रायट नाव US दौऱ्यार आसा ताका गोंयचो चार्ज दिवपाचो. आनी आमकां ही म्हायती मेळ्ळ्या की हातूंत भितर DGP पेक्षा लोकल एक ऑफिसर इनवॉल्व आसा हू इज व्हेरी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विथ द पॉलिटिशियन्स. सो हें सगळें जें आसा पळय इट इज नॉट लुकींग एज क्लियर एज इट इज. देवाची देणगी आमच्या गोंयकारांक आसा म्हणून हे आसागांवच्या प्रकरणांतल्यान डिपार्टमेंटान जें कितें चल्लां पुलीस डिपार्टमेंटान तें दिसूंक आयलां. Goan officer has been targeted. Goan officer is now in the dock for the reasons best known to the politicians. And when I'm making these statements, I am very categorical in making this statement. कारण जे ऑफिसर आज US दौऱ्यार आसा आमकां म्हायती मेळ्ळा की तांची टिकेट सुद्दां आनी एका लोकल ऑफिसरान काडल्या म्हणून. हे कोणी डिनाय करून दाखोवचें. कारण जे टिकेटीचे पेमेंट गेल्या ताजो तांणी म्हाका दिसता डिटेल्स दिवची पडटली. गोंयकारांक कळपाक जाय की डिपार्टमेंट कशे तरेन चलना काय म्हणून. दॅट मिन्स द हायर लेवल ऑफिसर्स ऑफ गोवा पुलीस डिपार्टमेंट आर बींग यूज्ड बाय सम ऑफ दीज IPS ऑफिसर्स अँड नाव विल बी मेड इन चार्ज ऑफ गोवा पुलीस फॉर गोवा. म्हणजे हे पॉलिटिकल जर आशिर्वाद ना जाल्यार हे जावपाक शकना. आय थिंक ओवरऑलिंग जावपाची गरज आसा ऑफ एंटायर पुलीस डिपार्टमेंट अँड पॉलिटिकल नेक्सस थ्रू दी ऑफिसर्स हू आर विथ द पॉलिटिशियन्स. सो दीस इज समथींग व्हेरी डेंजरस. गोंयची जी सेक्युरिटी आसा गोवन्सांची जी सेक्युरिटी आसा ती खंय तरी कॉम्प्रोमायज चल्ल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमे अंतर्गत राज्यातल्या सगळ्या उच्च माध्यमीक विद्यार्थ्यांक शिक्षकांनी फुडल्या शिक्षणाविशीं योग्य मार्गदर्शन करपाक जाय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. खूब फावटी भुरगीं चुकीच्या क्षेत्राची निवड करतात आनी उपरांत नोकरी मेळप कठीण जाता अशें मुखेलमंत्री उलयलो. पर्यटन क्षेत्रात फुडल्या 5 वर्षात 2 लाख नोकऱ्यो उपलब्ध जातल्यो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. शेनवारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यां वांगडा करियर गायडन्सा विशीं संवाद साधलो. आज मोर चडांत चड जो विषय हो हाय सेकंडरीच्या टिचरांनी बी वय समजून घेवपाक जाय. एकदां पर्सनलायज करियर कावन्सिलींग जर करीत जाल्यार ते आमकां चडांत चड फायदो जाता. म्हणून टिचरांनी बी समजून घेवचें आनी टिचरांनी भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या पेरंट्सांक 12वीच्या उपरांत कितें कर हें गायड करचें. पण गोंयांतूच इतक्यो व्हडल्यो संदी आसा. जशें हांव म्हणटा की फुडल्या 5 वर्सांच्या कार्यकाळात मोर दॅन 2 lakhs जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज इज अवेलेबल ओनली इन टुरिझम सेक्टर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कला अकादमीचो गाजपी विशय फुडें व्हरपा खातीर गोंयच्या कलाकारांनी कला राखण मांड फोरम तयार केला. ह्या फोरमा वरवीं कला अकादमीचे विशय घेवन आंदोलन करतले. ह्या आंदोलनाक मंगळारा 2 जुलयाच्यान कला अकादमी कडल्यान सुरवात करतले. उपरांत कला अकादमीच्या कामाचेर श्वेतपत्रिका काडची अशी मागणी मुखेलमंत्र्या कडेन करतले. तशेंच कला अकादमीची वास्तू राखपा खातीर कलाकारांनी आंदोलनात वांटो घेवचो अशें आवाहन कलाकार देविदास आमोणकर हाणें केलें. आणि मुद्दो म्हणजे 17 तारखेक जी कलाकारांची आमची बैठक जाल्ली त्या मिटिंगेन अशें थारलेलें की हें आतां फुडें आंदोलन खंयच्या तरी नांवान करपाक जाय. सो काल आमची परवरी कलाकारांची बैठक जाली. खुबशे कलाकार त्या हेका हजर आसले आनी थंय थारलें की त्या आंदोलनाक एक नांव दिवपाक जाय. तें कला राखण मांड गोवा ह्या नांवान हें आंदोलन फुडें व्हरपाचें अशें थारलें. आनी तें आंदोलन फुडें कशें जातलें तेजी सुरवात ही आतां मंगळार दिसा कला अकादमीच्या फुटपाथीर नारळ फोडून आमी फुडें वचपाचें आसा. आनी कांय मागण्यो ज्यो आमकां सरकारा कडेन करपाक जाय त्यो मागण्यो आमी सरकारा कडेन त्या दिसा घेवन वयतले. आनी ह्या नंतर एक मडगांवां बैठक जातली. त्या बैठकीन आनी फुडले आमचें जें हें आसतलें आंदोलनाची दिशा आसा ती ठरोवपा खातीर आमी एकठांय जातले. आमी आवाहन केलां आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान की लोकांनी जास्तीत जास्त म्हणजे कलाकारांनी जास्तीत जास्त ह्या आंदोलनाक सहभाग घेवन आमची कला अकादमी वाचोवपा खातीर म्हणून ताणें आमकां मदत करपाक जाय. फक्त कलाकारांनीच न्ही तर कला अकादमी ही थंय जे म्हणजे जे प्रेक्षक म्हणून येता जावं लोक जे गोंयचे लोक आसा ते गोंया खातीर भुशण आसलेली अशी वास्तू तर ती वास्तू टिकोवपा खातीर आयज जर एखादो संस्था प्रयत्न करता एक संघटना प्रयत्न करता जाल्यार ताका पाठिंबो ह्या सगळ्या लोकांनी दिवचो अशें म्हणून एक आवाहन करपा खातीर आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती जाल्ली आसा. आनी हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान विनंती करता की जास्तीत जास्त लोकांनी ह्या आंदोलनाक आपलो हें दिवचो पाठिंबो दिवचो आनी आमचे बरोबर रावचें. आमची कला अकादमी जी आसा ती आमकां जाय तशी परती मेळोवपा खातीर सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचें सहभाग दिवचो. शेनवारा सकाळी पोरसकडे वाठारांतल्या नाटकर्णी हांच्या घरात माल व्हरपी ट्रक घुसलो. सुदैवान घरची सगळी वाटावली. मात ट्रक चालकाक उपचारा वेळार मरण आयलें. ह्या घडणुकीत 3 गाडयांचें लुकसाण जालां. राज्यात अपघाताचे सत्र हे चालूच आसा. सोऱ्याच्या गुळेत गाडयो चलोवन चालकांचे नियंत्रण सुट्टा आणि दर दिसाक अपघात घडून मरण येवप्यांच्या आंकड्यांत वाड जायत चल्ल्या. पोरसकडे जाल्ल्या अपघातात ट्रक चालकाक उपचारा वेळार मरण आयले. सोऱ्याच्या घुवेत ताणें ट्रक व्हरून पोरसकडेच्या नाडकर्णी यांच्या घराक मोकली. या अपघातात 2 दुचाकी आणि 1 4 चाकीचें लुकसाण जालां. सुदैवान घरातली सगळीच वाटावली. फुडलो तपास सुरू. निवृत्ती शिरोडकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शेनवारा पार उसगांवां बोलेरो जीप आनी आर्टिका कारी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 7 जाण जखमी जाले. हातूंतले 5 जाण गंभीर जखमी आशिल्ल्यान गोंय वैजकीय महाविद्यालयांत उपचार तांचेर सुरू आसा. कांय वरां उपरांत फार्मागुडी जीव्हीएम जंक्शना लागसर रस्त्या वयल्यान चलत वचपी विद्यार्थ्याक स्कुटरीन धपको दिवन थंयच्यान पळ काडलो. सध्या त्या विद्यार्थ्याक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केले. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा.
गोंयांत अपघाताचे सत्र सुरूच आसा. पार उजगांवा बोलेरो जीप आनी अर्टिगा कारी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 7 जाण गंभीर जखमी जाल्ले. ह्या अपघातात जखमी जाल्ल्या भितर 5 जाण गंभीर जखमी आशिल्ल्यान गोमेकोत तांचेर उपचार सुरू आसा. अर्टिगा कार फोंड्या सावन बेळगांव वताली जाल्यार बोलेरो जीप उजगांव सावन फोंड्याच्या दिशेन वयताना समोरासमोर टक्कर जाली. हो अपघात सकाळी 7:15 वरांचेर जालो. पुलिसांनी घडणूक थळावर वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. म्हजें नांव सूरज गराड. हांव उजगांव पार हांगासर आसा. तुमी जाणा आतां कितलेशे 10 ते 12 दीस जाले आसा सामके एकार एक एक्सिडेंट जायत आसा. हेजेर मेन रिजन कितें आसा, तुमी जर फाटल्यान पळयता आसतले जर 4 लेन आसलेलो आनी 4 लेन आसल्या कारणान कितें जाता, लोक ते स्पिडीन गाडी येता आनी मदींच मागीर सडनली कितें जाता, हांगासर नॅरो रोड वन वे जाल्ले आसता. ते गाडी येता पळय ती एक लेन धरून येता, एक लेन धरून अशी येता, एके सायडीच्यान येता आनी हांगा मागीर तो अशी नॅरो रोड जाल्ल्या कारणान त्याच डायरेक्शनान उरता आनी ते सायडीच्यान गाडी येता आसतना ते नॅरो रोड आसा आनी ते डायरेक्टली थंय इम्पॅक्ट जाता. आनी हांव सगळ्यांकडे मागता कितें म्हणून मेन म्हणून ते वायडिंगाची गरज अत्यंत गरज आसा. कारण तुमी हे सायडीच्यान पयलीं झाडां धुवपा व्हडले प्लस ते सायडीच्यान पळयता जाल्यार फ्लायओव्हरचे जे कितें हें आसा म्हणजे कॉन्क्रीटचे पार्ट्स आसा ते आसा ते वायडनींग करचे जेणे करून गाडी हे सायडीच्यान ते सायडीक दिसपा जाय. फर्मागुडी जीव्हीएम जंक्शना लागसर रस्त्या वयल्यान चलत वचपी विद्यार्थ्याक स्कुटरीन धपको दिवन पळ काडलो. सध्या विद्यार्थ्याचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. पुलीस स्कुटरीन धपको दिवन पळ काडिल्ल्याच्या मार्गार आसा. सध्या पुराय गोंयांत अपघातांचें सत्र सुरूच आसा. फोंडे तालुकोय ताका आडवाद ना. फोंडे तालुक्यान फाटल्या म्हयन्याभराक तेच्या पयलीं खुबशे अशे अपघात घडले, तातूंत कांय जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडलो. पार उजगांव हांगा खुर्साकडे ह्या भागांत ह्यात फाटल्या 10-12 दिसांक 2 जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडला आनी आज सकाळी फुडें शेनवाराक सकाळी 7:15 सुमाराक थंय एक बोलेरो जीप आनी अर्टिगा कार हांच्या मदीं भीषण अपघात जावन दोनूय वाहनांतले वट्ट मेळून सुमार 7 ते 8 लोक गंभीर जखमी जाल्यात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही अर्टिगा कार जी आसा ती फोंडेच्यान उजगांव सायडीक वताली आनी बोलेरो जीप जी आसा ती उजगांवच्यान फोंडेच्या सायडीक येताली. पार उजगांव हांगा खुर्साकडे ह्या भागांत ज्या जाग्यार 4 लेन हायवे आसा आनी मुखार एकेरी महामार्ग आसा, ह्या जाग्यार आपली लेन धरून येवपी त्या कार चालकाचो अंदाज चुकिल्ल्यान तो महामार्गाचेर मध्यभागार पावलो आनी थंय पावून त्याची बोलेरो जीपीक धडक बसली. ह्या अपघातात अर्टिगा कारींतले अशफाक गदगद जो वाहन चालक आशिल्लो तो, शिवांगी हळणपूर, सचिन अपोई, सुनील उन्नावरकर आनी आनंद पतंगे हे 5 जाण जखमी जाल्यात. तशेंच बोलेरो जीपीत आशिल्लो जोकीम फेर्नांडीस, मारिया फेर्नांडीस आनी तांचो चालक जमासाब मुजावर हे गंभीर जखमी जाल्यात. हातूंतले जोकीम फेर्नांडीस, मारिया फेर्नांडीस आनी जमासाब मुजावर तशेंच अशफाक गदगद आनी आनंद पतंगे हांकां अदीक उपचारा खातीर जीएमसीत एडमीट केल्ले आसा. बाकीच्यांचेर थळाव्या PA धारबनोडा ह्या प्राथमीक आरोग्य केंद्रान उपचार सुरू आसा. मजगती फार्मागुडी फोंडेच्या जीव्हीएम सर्कला कडेन आज सुमार 9:15 वरांचेर एक एविएटर स्कुटरीन त्या ह्या वाठारांत शैक्षणीक संकुलान शिकपी सोलोमन एलेक्स पालाई हो मानसवाडा कुणे हांगा रावपी भुरगो 16 वर्सांचो विद्यार्थी हेका धडक दिवन थंयच्यान स्कुटर घेवन पळ काडलो. तेचेर उपचार चालू आसा. फोंडे पुलीस त्या एविएटर स्कुटर चालकाचो सोद घेत आसा. अपघातांचे सत्र अशेंच चालूच आसा आनी लोकांकडे पुलिसांनी वाहतूक पुलिसांनी लोकांक विनंती केल्या पावसाचे दीस आसा, वाहनां सांबाळून चलोवची, जतनाय घेवन चलोवची. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान शेखर नायक. म्हापशा मार्केट वाठारांत वाडपी चोरयो आनी हेर वेगवेगळे विशय घेवन म्हापशा मार्केट असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी म्हापशेच्या उप अधीक्षकाची भेट घेतली. पुलिसां कडेन मार्केट असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी मांडिल्ले वेगवेगळे प्रश्न समजून घेतले. मार्केटांतल्या दुकान धंद्यांनी कितें जतनाय घेवची ह्या विशीं मार्गदर्शक तत्वां जारी करतले अशी माहिती म्हापशेचे उप अधीक्षक संदेश चोडणकर हाणें दिली. आजची मिटींग आमी आपयलेली कित्याक आतां पावस सुरवात जाला आनी सादारण अशें दिसता की पावसाच्या टायमार चोरयो बिरयो वाडटा आनी म्हापसा मार्केट हितून खुबशीं शॉपां आसा आनी तेंच्या खातीर तेंचे कडेन एक मिटींग आमी दवरलेली. तेंचे प्रश्न कितें आसा ते आमी समजून घेवन आनी आमचे तेंचे कडल्यान सहकार्या खातीर कितें एक्सपेक्टेशन आहा तेच्या खातीर डिस्कशन जालें. त्या डिस्कशनान तेंचे सायडीच्यान तेंच्यांनी आपआपली कितें बाजू आसा ती मांडली आमचे कडेन आनी आमी तांकां सांगलें तुमचे कडल्यान आमकां कितें एक्सपेक्टेशन आसा. ह्यो दोनूय गोश्टीची एक्सचेंज जाली आनी तितून मागीर आमी तांकां सांगलें की आमी एक एडवायजरी काडटले आनी ती एडवायजरीन तुमचे कडल्यान तुमी कितें कितें प्रिकॉशन घेवपा जाय तें आमी तितून बरोवन दितले तुमकां आनी तितून
प्रत्येक एडवायजरी प्रत्येक मनशाक मेळटली शॉपकाराक आनी तितून DYSP PI आनी बीट स्टाफाचो जो बिटाचो PSI आनी हवालदारांनी कोण स्टाफ आहा तेंचे नांव आनी मोबायल नंबर मेळटले, जेणे करून तुमकां जर इमिजिएटली गरज पडली जाल्यार तुमी इमिजिएटली आमकां कॉन्टॅक्ट करूंक शकता. हें आजच्या मिटिंगेन थारलां. व्हिडिओ खूब जातात आनी आमचे कितें ग्रेवियन्सीस आसा, आमचे कितें प्रॉब्लम आसा ते तांकां कळपाक जाय आशिल्ले. म्हणून आमी तांकां सांगलें की बेजिकली पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवंक जाय आनी प्रॉमीस केला की शुक्रार दीस तांणी पुलीस पेट्रोलिंग चड करतले आनी बेजिकली सिवील ड्रेसान पुलीस चड आसतले. रातचे जे कोण थंय न्हिदतात ते दुकानाच्या फुडल्यान तांचें इंटेन्शन कितें आसा तें खबर आसना. म्हणून तांची एक ड्रायव्ह घेवन रातचे 8 सुमार अशें सगळें बंद जाले उपरांत वचून तांकां ते धाडून घालतले अशें प्रॉमीस केला ताणें. आनी सेकेंड ते भिकारी हेवटेन जेवटेन ते भीक मागूंक भोंवतात पळय तांचेरूय एक्शन घेतले. प्लस थोडे ते प्रॉस्टिट्यूशन कितें चलता मार्केटान ताजे बद्दलूय एक्शन घेता म्हणून सांगलां. आनी एज ज्वेलर्स असोसिएशनांतल्यान आमकां तांणी फाटल्या दिसांनी रिक्वेस्ट केल्लो की एक गनमॅन दवरपा खातीर किओस थंय घाल म्हणून. सो आमी तो एक रेडी केल्लो आसा. पयर आमी म्युन्सिपालिटीन वचून चेअरपर्सना कडेन उलयले, CO कडेन उलयले आनी ताणें आमकां प्रॉमीस केला की आमकां एक जागो थंय लोकेट करता ज्या जाग्यार आमी थंय किओस बॉक्स दवरतले आनी तातूंत भितर आमचो थंय गनमॅन एक उबो आसतलो. आनी प्लस आमकां तांणी एक रिक्वेस्ट केला की एक 4 तुमी CCTV कॅमेरा घालचे, कारण म्युन्सिपालिटीन जे घातिल्ले ते मार्केटान जे CCTV कॅमेराज आसात ते चलता काय ना ताजे बद्दल म्हाका आयडिया ना. सो एक आमचे तर्फे एक 4 कॅमेराज घालचे आनी आमी एसोसिएशनांतल्यान ताका प्रॉमीस केला की आमी आमच्या कमिटी कडेन उलयतले आनी आमी ते घालतले. उद्देगीक वसणुकेंतल्या नियोजीत घनकोयर वेवस्थापन प्रकल्पाचो निशेध करपा खातीर नुव्याच्या थळाव्या लोकांनी वेर्णा मोर्चा काडलो. तशेंच घनकोयर वेवस्थापन प्रकल्पाकूय पुराय विरोध केलो. हो प्रकल्प उद्देगीक वसणुकेंतल्यान फक्त 350 मिटराचेर आसा आनी ह्या प्रकल्पाक लागून लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाची शक्यता आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें. हो जागो पळय आहा तो एक असलो इकॉलॉजिकली फ्रेजायल प्लॅट्यू ही हांगा मोर दॅन 32 स्प्रिंग्स अँड वॉटरवेज पर्क्युलेट जावन इज एक्टिंग एज अ एक्वाफर. And this aquifer is supplementing water to Amlor Lake, and Amlor Lake is supplementing to River Sal. River Sal ही एका रिपोर्टान हांवें वाचलां की this is a indigenous river. दुसरे कडेन तुमी जाग्यार पयले आसतले स्टार्ट फ्रॉम द सी, बट ही हांगाच्यान विलेजींतल्यान स्टार्ट जाता रिवर साल. एंड रिवर साल नेविगेट्स एंड कट्स थ्रू ऑल द विलेजीस ऑफ सालसेत, supplementing water to livelihoods, एग्रीकल्चर एंड वेजिटेशन. म्हणजे असल्या जाग्याचेर हे प्लांट हाडून डिजास्टर करप म्हणजे हे सारकें ना. High Court is there that every village has to have their own waste management set up. Some villages have done. Some of the villages which have not done have been fined. So what I would say is no to this plant, and whatever the expense that is going towards this plant, distribute with the villages for each panchayat to set up their own plants. That is the solution. You can't burden one place for garbage coming from somewhere else. Groundwater. Wars will be fought on water in the future. If our groundwater is contaminated, that's the end of the story. I am the petitioner in the High Court regarding groundwater in the Verna Industrial Estate. And I have identified 196 bore wells which were being overexploited. And I had given 23 suggestions to the court and to the government, which has been accepted. Now, if this water, the leachate, seeps into the ground, what is going to be the state of the deep aquifer, which recharges every 5 years? The deep aquifer, that is from 60 to 100 meters deep, takes 5 years. This rain that is raining this year will take 5 years to seep into the ground. And most of the industries, especially the pharma industries in the Verna Industrial Estate, are taking water from the deep aquifer, including water bottling industries which are existing. So this will be detrimental to our life, and our main important thing is the water which is in the house, in the ground, which we are drinking. Till today, there might be taps in the villages, but we are depending on well water. GSESE has instructed the project proponent, that is Solid Waste Management Corporation, to conduct new public hearings and collect community inputs
This is the community that stays in the periphery of this plateau. When no public hearing has been actually held so far on ground truthing conducted, if it had, then it would have been clear that the plant was being set up on a huge aquifer and is the origin of various springs that feed the Amblur Lake, which is a straight point of River Sal, starting point of River Sal, which runs through entire South Goa right up to Betur. It would have been noticed that the plant was being set up a mere 350 meters from human habitation. दर वेचणुकेक नवे नवे पत्रकार तयार जातात. वेचणुकेच्या वेळार उमेदवारांकडे वचून बातमी करता अशें सांगून पयशे घेतात. ताका लागून अशा तात्पुरत्या पत्रकारांक खातीर पत्रकारितेत काम करपी पत्रकारांचेर अन्याय जाता. हे प्रकार बंद जावपाक जाय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें. शेनवारा सांखळे रवींद्र भवनात अखिल गोंय ग्रामीण पत्रकारां संघाच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. आजकाल प्रत्येक जण मोबाईल घेतात आणि माझ्या फुडें उबो रावला आनी आपूण पत्रकार आतां पत्रकार जावंक शकना न्ही तोय जायते करता म्हणजे ते हांव टिका करिता कोणाचें पण ताका खंयसरूच कसलेंच रिकग्नेशन ना पयलीं तो चड प्रश्न विचारता आनी वयल्यान तोच मागीर ते व्हॉट्सएप युनिवर्सिटीचेर घालून तो ती बदनामी करता आनी बऱ्यापणी सुट्टा आनी तो पयशे घेवन स्पश्ट आरोपूय आसा ह्या विशयान. त्या खातीर म्हणजे सगळ्या मिडिया वर्गांनी प्रिंट मिडिया आसतले इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आसतले किंवा जे आपण सोशल मिडिया म्हणून फायनलायज केला आमचे जे आमचे कडेन मिडिया ऑफिस रजिस्टर्ड आसा तेजेर आपलो हो ग्रामीण पत्रकार म्हणून तेजें ताका रिकॉग्निशन दिवचें आमी तांकां अंडर डेट प्रोटेक्शन बील आमी तांकां प्रोटेक्शन दिवपाची आमची तयारी आहा. ऑलरेडी प्रोटेक्शन बील आमचे हेजे कडेन केलां ते पासूय जातलें ते फायनलायज जातलें. इलेक्शन येयलें काय ना तो म्हणटा हांव 365 पळयता तो कॅमेरा तो मोबायल घेता आनी तो येता व्हॉट इज दीस. अरे जे असा पत्रकार त्यांना तुम्ही प्रमोट करा असा त्यांच्या थ्रूच करा. इवन दो म्हणजे ते आपले ऑल इंडिया रेडिओ असो किंवा दूरदर्शन असो तांचेर सुद्धा तुम्ही फक्त निवेदना म्हाका दिवं नाका निवेदना तांकांय दियात मिडिया हाऊसाकूय निवेदना दियात की तुम्ही असे जे इलेक्शनाच्या रिलेटेड पत्रकार तयार जाता तांकां बॅन करात म्हणून सांगा तांकां आनी जाता कितें शेवटी राजकारणी बळी पडटा. हांव स्पश्ट शब्दांत करता. अरे हय तो मागीर फाल्यां सकाळी म्हणजे दुसऱ्या हांव पयल्या चंद्राचेर म्हणजे नेगेटीव वाडीन पार्ट म्हणून घे पयशे जास्त म्हणटा तो मेकळाय जाता. कोण विचार तेन्ना विचार करपाचो वेळ नासता ते 3 म्हयने कोण कितें म्हणटा ताका घे एकाचें कितें आनी तो बाबलो वर्सभर बरयता 5 वर्सांचो बरयता तो थंय उरलो. म्हणजे एक्चुअली जर बेनिफीट कोणाक जावपाक जाय आसत जाल्यार तो वर्सभर पत्रकारिता करता ताका बेनिफीट जावपाक जाय. तेका कितें म्हणजे एक्चुअली कशें आसता 5 वर्सांनी एकदां जात्रा जाता आमी जाता तेच जात्रेक जर भलताच पार्टा घेतलो भलत्यानूच जाल्यार तेजोच पार्टा दिसतलो. एक्झॅक्टली रायट. म्हणजे खंयसरूच हांवें दीस इज माय एक्सपिरियन्स फॉर लास्ट 4 इलेक्शन डायरेक्ट म्हाजी हांव बाकीच्या इलेक्शनाची तर आसाच आसा पण म्हाज्या 4 इलेक्शनाचो अनुभव हांव सांगता आनी पणजे पासून तो सांखळे पर्यंत यत्ना वयता सगळे पत्रकार करता. खूबदां म्हणजे आपल्या पत्रकारितेचो राजकारणाचो उपयोग करता. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Admissions open with 100% job guarantee in Goa, India. Overseas degree diploma certificate courses in hotel management. He is the chairman and the chief executive of ANN Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa. He's here with us, most popularly known for and as a Dr. A.N. Nagwekarji, the pride of Goa. It's a huge honor, sir, to have Dr. Anand Rao Nagwekarji here with us. Nova Cidade Commercial Complex S1 Building. Alto Porvorim. Bardes, Goa. Contact 9326114919. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो